गोंयची जीवनदायिनी म्हादयच्या उदकाक आपले वटेन वळोवपाचो कर्नाटक सरकाराचो कट आसा। फाटली कितलीशींच वर्सां सावन हो प्रश्न न्यायालयांत आसा। इतलें आसतना कर्नाटकांतल्या एका रिसॉर्टान शिमिटाच्या पिशव्यांनी रेंव घालून गोंया वटेन येवपी उदक आडोवन दवरपाचें धाडस केलां। ताका लागून गोंयांतल्या धबधब्याचेर कमी उदक पडपाक लागलां। उदक वळयलां काय फक्त आडोवन दवरलां हाचेर गोंय सरकार कारवाय करतले, अशी माहिती मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी दिल्या। ह्या प्रकाराचेर कारवाय करपाक मुखेलमंत्र्यान ॲडव्होकेट जनरल, मुख्य रान खात्याचे अधिकारी, उदका स्त्रोत खात्याचे मुखेल अधिकाऱ्यांची बसका आपयल्या। WRD चीफ इंजिनियराक आपयला, चीफ सेक्रेटरीक आपयला, EG अशें आमी आतां बसतले त्याच्या प्रमाणे आनी कितें तरी निर्णय घेवंक जाय। कितें म्हज्या म्हायती प्रमाणे थंयसरल्या रिसॉर्टान गनी बॅग्स रेंवेच्यो भरून पाणी आडयलां आनी त्यामुळे आमच्या धबधब्याक पडणारें पाणी हे थांबलां। पूण पाणी दुसरे कडेन व्हेल्लें ना, पाणी आमच्याच भागांत येता, व्हांवत येता। समजा अभयारण्यात आमच्या पाणी येता अशें सादारणपणे म्हाका सिच्युएशन कळ्ळां। कायद्याचो आधार घेवन ताका नोटीस दिवन आमच्या चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो हाचो प्राणी विभाग आसता ताणें कितें करणें शक्य आसा हाचो आमी आजूच अभ्यास करतले आनी पावलां उचलतले। IDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली।